हे आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां सहकार दिल्ले आसात लिडविन आनी क्लायबन कुटिनो कुलशेकर, लिनस आनी ज्योती पिंटो कुलशेकर, टायटस आनी शर्मिला मेंडोन्सा दुबय, मेल्विन आनी डोरिटी कुन्ना दुबय. हांचे इरादे पासत आयच्या मिसा वेळार मागोवंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. संतोषान उल्हासान गीतां गायना तुझे सरशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली बेठोंग जमल्या पातका वळखताव सोम्या परताव काकूत आमचेर प्रार्थना अर्गा पाठयताव आदारालेताव शांती तुजी मागता शांती तुजी मागता संतोषान उल्हासान गीतां गायना तुझे सरशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली बेठोंग जमल्या. भोवन भयणो, तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता. आयच्या मिसाची तेसां अशीं आसात. एडन डिक्रूज ताच्या पयल्या जल्मा दिसा, मॅक्सिम आनी मेनोरा तांच्या जल्मा दिसा बाळका जेजूक तीं अर्गां दितात. तशेंच बाळका जेजून केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात जुडी, अमृत, आश्विन आनी टॉनी डिकुना, नवीन आनी सॅन्ड्रा फर्नांडीस, मोंटू पिंटो, अनुप आनी डिलन लस्ट्राडो, देवादीन एलिझारेगो हिच्या आत्म्या खातीर मागता जसिंता पिंटो. ह्या तेसां बराबर आमची तेसां सुम्याक भेटोवया. आमच्या लागीं मागणी विचारल्या सुमेस्तांचो उगडास काण तांच्या पसती ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबत आसो. भोवन भयणो, आयच्या पयल्या वाचपांत एक दुखा भरीत घडीत आमी आयकूंक वेता. नेबुकदनेझर राय जुदेयाच्या सर लोकांक एका रितीन वेडो घालता, तांकां भितर दवरता आनी तांकां खाण जेवण उदक आनी हेर वस्तू दिनासतना तांकां कश्टांत घालता. आनी आयच्या वांजेलांत आमी जेजून कोडकाराक नितळ केल्लें, ताका बरी भलायकी फावो केल्लें तें घडीत नियाळटा. एका रितीन आमी बंदडेंत आसा. आमी थोडीं आत्मीक बंदडेंत आसल्यार आनी हेरां थोडीं ह्या कोरोना व्हायरस पिडेत द्वारे एका रितीन आमी बंदडेंत आसा. आमकां भितर घाल्लें आसा, विचार केल्लें आसा. तसो तुमी वयस वयस आमकां सर्वांक आपडून नवें जिवीत फावो करून दी आनी अशें सुटकेचें जिवीत आमचें साव दी. आमचे वयर आयिल्लें हें कर्ग, हें कोड तोच पयस करून दी अशें म्हणून आमी मागया. सरमची पातका उगडा काडया. देवदान बोगसाणें मागया. नितळ खालसान नितळ मनान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वपदार्थ देवाक आनी तुमकां भाव भयणेनो,
उजगुन्या सारून सांगता मनात चिंतून मनात सारून वाईट करून बरे सोडून हांवें जायती पातळां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या प्रसंगाक घेवन सदांचो ओंकार मोयेक सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भावलेलो म्हज्या शरिरांच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आमची सर्पात कंबोक सुरमका सास्तच्या सुखाक वन पावो आमेन सोमिया काकुळका सोनिया काकुळका क्रिस्ता काकुळका क्रिस्ता काकुळका सोनिया काकुळका सोनिया काकुळका प्रार्थुया भोकण वळ्या बापा तुझ्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी तू आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या उद्रेगांनी आमची काळजां पेटय अशें आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताचे सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सुवें पवित्रत्मेचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप जेदेकियाच्या राजवटकीच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा बाबिलोनाच्या राया नाबुकडनेझरान आपल्या सगळ्या सैन्यासोवे जेरुसलेमाचेर धाड घाली आनी शहराक वेढो घालो ताणें शहराचे भोंवतणी वेड्याचे वणती बांदल्यो शहराक घाल्यो वेढो जेदेकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत उरलो 4थ्या म्हयन्याच्या 9व्या दिसा शहरांत पडलोलो दुकोळ कठीण जालो आनी लोकांक कांय खाण मेळ्ळें ना तेन्ना तांणी शहराच्या पागारांक बुरूज केलो राय आनी सगळे ताचे सैनीक रातच्या वेळार रायाच्या उद्याना लागीं 2 पागारां मदें आसलेल्या द्वारांतल्यान भायर गेले काल्दिया घरांनी शहराक वेढो घाल्लो देखून ते आराबाचे वाटेन गेले पूण काल्दिया घरांचे सैन्य तांची फाट धरून गेले आनी रायाक जेरोको लागीं मैदानार धरलो ताच्या सगळ्या सैनिकांनी ताका सांडल्लो तांणी रायाक बंदिवान करून रिबलांत बाबिलोनाच्या रायाशी हाडलो आनी थंय ताणें ताका शिक्षे फर्माण दिलें ताणें जेदेकियाच्या पुतांक ताच्याच दोळ्या मुखार जिवीशी मारयलें उपरांत ताणें जेदेकियाचे दोळे खुंकून काडयले आनी ताका सांकळींनी बांदून बाबिलोनाक व्हेलो 5व्या म्हयन्याच्या 7व्या दिसा बाबिलोनाच्या राया नेबुकडनेझराच्या 19व्या वर्सा अंगरक्षकांचो अधिपती नेबुजरादान बाबिलोनाच्या रायाचो अधिपती कसो जेरुसलेमाक आयलो ताणें सर्वेस्पराची मंदिरां रायाचे रावळेर आनी जेरुसलेमांतली सगळीं घरां लासून घाली हर एक व्हड घराचो उज्यान नाश केलो उपरांत अंगरक्षकांच्या अधिपती सवे आसलेल्या खालदिये सैनिकांनी जेरुसलेमाचे भोंवतणीचे पागर कोसलायले उपरांत अंगरक्षकांच्या अधिपती नेबुजरादानान जेरुसलेमांत उरलेल्या लोकांक आनी सुतार्यांक बंदिवान करून
बाबिलोनाक व्हेलो. पूण देशाच्या थोड्या दुबळ्यांक अंगरक्षकांच्या अधिपती नेबुजरदानान दाखामळ्यांनी आनी शेतांनी काम करूंक सोडलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी म्हजी जीब घट जावं. बाबिलोनाचे नैतडीर बसून सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतल्या. तडीच्या लांब दीग रुखांचेर आमची विणी उमकाळावन आमी बसतल्या. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. तेन्ना आमकां गुलाम करून व्हेले ते आमचे लागीं गायन विचारतले. वय आमकां धमकितलेच आपणाक खुशाल करूंक सियोनाचे एक गीत गाया म्हणून मागताले. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. सर्वेस्पराची गितां परकी गांवांत आमी कशी गावची. तुका जर हांव विसरन ए जेरुसलेमा म्हजो उजवो हातूच रूख जावं. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. ए जेरुसलेमा तुजो उगडास जर हांव सोडून म्हज्या दादोसकायच्या वेळा सयत जर तुका हांव विसरूं तर म्हजी जीब म्हज्या तोंडांतच घट जावं. तुका जर हांव विसरूं तर म्हजी जीब घट जावं. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र ज्ञान. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र ज्ञान. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सव्या आसूं. भगवान मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. दोंगरांतावन जेजू सकला देंवतच व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक पडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आनी म्हणालो, सायबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका मौन आसा, नितळ जा. तक्षणीच ताचें कोट नितळ्ळें. तवळ जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणायकी सांगनाका. शीद याजका लागीं वचून तुकाच दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हणून सोमेस्तांक रुजवात मेळच्याक मोयजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटून. देवाचें उतर हे. वाकवणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भोवमुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आत्तां आयकल्ल्या त्या पयल्या वाचपांत जुदाच्या चरित्रांत घडलें तें एक विशिश्ट गणित, म्हत्वाचें गणित आमी आयकलें. हर एका जुदेवाच्या काळजांत आजून आसचें, विसरूंक जाय तरी विसरूंक असाध्य जाल्लें दुखां भरीत गणित. तें गणित जेजू येवच्या सुमार 500 वर्सां पयलें घडलें.
ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 587 इस्वेंत बाबिलोनियाच्या राया नेबुकडनेझरान जेरुसलेमाचेर दुसरे फावटी धाड घालून सगळे शहरच निर्नामकन सोडले ते घडीत. आदी एक फावटी संवसारांतल्या 8 विस्मितां पैकी श्रेष्ठ म्हणून नांव वाडलेले ते जेरुसलेमाचें टेंपल धरणी सोमाकर परत बांदिनातले बरी नाश केल्ले ते घडीत. तितले मात न्हय, जुदाच्या राया सिदेकियाक तो फळाफळ घेवन चुकोवन धांवतना ताका धरून ताचे दोळे कोंकून ताका बाबिलोनियाक व्हरून ताच्या आनी ताच्या कुटुंबा समेत जीवशी मारलेले ते भोव क्रूर घडीत. खंडीत जावन ही बरी खबर न्हय. मनशा दृश्टीन पळोवंक गेल्यार ही एक दुखाची खबर, ही एक वायट खबर. एक सवाल आमच्या मतींत येता भोवन भुडीनो, देवान कित्याक अशें जावन सोडलें? कित्याक ताणें ताचे विंचलेले परजेक इतल्याय नालिसायेन घालें? कित्याक असल्या लज्जेक तिका वळख केलें? वय, हें एक देवाचें योजन. आमकां पुरतें समजूंक कश्ट, पूण इतलें आमकां स्वस्थ संगीत की देव 8 गिटार नीट बरयता. ताच्या वांट्याक सगळी बरी खबर, ताका वायट खबर म्हणून खायना. तो आमकां असल्या नालिसायेद्वारे शिक्षीत करता, नीट वाटेक आमकां हाडटा. आमी थोडी फावटी हट्टी आनी धारून काळजाचे, ल्हान भुरग्यां बरी सड करचे. कोणें कितलेंय सांगल्यार ते आमचे तकलेक वचना. जुदा शहराच्या लोकांकी जेरेमिया प्रवाद्यान जायतें सांगलें, पूण कोणेंय ताचें गणनें केलें ना. ताका पट्टू भायंत घालो, ताका पिशार काडलो आनी त्या देखून तांकां बंदडेक वचचें पडलें. तांचो सत्यानाश जालो. जशें जेरुसलेमाक तिच्या दुस्मनांनी वेडो घालो, तशेंच आज कोरोना व्हायरसान आमकां वेडो घाला. आमकां घरा भितर शहरा भितर विचार केला. असली एक पिडा, असली एक बंदड कित्याक आयली? हांव चिंता कशें त्या जुदेवांनी प्रवाद्याचें उतर आयकूंक ना, जेरेमिया प्रवाद्याचें उतर आयकूंक ना, देवाचें उतर आयकूंक ना, तशें आमी देवाक आनी ताच्या ताळ्याक, ताच्या उल्याक आयकूंक इन्कार केलो. देखून तो ह्या संवसारांत परत्यान ताणें घाल्ली ती मांडवळ, ताणें घाल्ली ती शिस्त, ताणें घाल्ली ती रीत नीत परत्यान घालूंक आशिल्लो. तो परत्यान ह्या संवसाराक ताची मुळावी सुरविली मांडवळ जी कितें आशिल्ली ती परत घालूंक पळयता. हेंच आमी आयच्या वांजेलांत पळयता भावनो आनी भयणीनो. तो कोटकार येवन जेजू लागीं विचारता, तुका खुशी आसा तर तुवें म्हाका बरो करयेत, तुका खुशी आसा तर तुवें म्हाका बरो करयेत. पूण जेजू म्हणटा, म्हाका खुशी आसा, बरो जा. जेजू ताका आपडटा आनी घूण करता. आमच्या स्वार्था वरवीं, आमच्या पातका वरवीं आमी नाश केल्लो हो संवसार, आमी पाड केल्ली ही मांडवळ देव परत हांगासर घालूंक आशिल्लो. देखून ताणें शेकी आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. जेजूक ताणें ह्या संवसाराक धाडलो. ताच्या उतराक आमी केदाळा कान दिता, तोड असली बंदड, असली अव्यवस्था आमकां येना. जेजू केदाळा आमी आमकां, जेजू केदाळा आमी आमच्या तांकी पुरतो सहकार दिता, तवळ ताका हो संवसार परत्यान रसूंक जाता. बंदडेक वेल्ल्या लोकांक ताणें तितलेच दयाळायेन फाटी हाडले. कोड लागिल्ल्या कोडकाराक ताणें सोशल डिस्टन्स दवरिनासतना ताका आपडलो आनी ताका बरो केलो. देव बरें करूंक सोदता. देव हांगासर एक मांडवळ घालूंक सोदता. देव आमी जें कितें नाश केलां तें परत बांदूंक सोदता. तोच जेजू भावनो भयणीनो तुका आनी म्हाका आपडटा आनी बरो करता. तर त्या जेजूच्या गोपाक आमी या, तो आमकां आपडूं आनी बरें करून, नितळ करून, निर्मळ करून, अशें बरें जाल्लें आमी ह्या घायल्ल्या संवसाराक बरें करून पेसाडया.
तिचो कृपा सुमी आमकां दिवनी म्हणून आयच्या मेसावळार आमी मागया. पाहाडून आयल्या तुझ्या पाया तळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळ्ळी गे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी उपकार सबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता आवाज जीवन आमचें हुंड्या वायना सोबें बापा हारून आयल्या तुझ्या पाया तळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळ्ळी. बहुरो भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें आमच्या जिविताचें बलिदान सरपुद्वेदार देव बापाक मानवल्लें सावनी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मारून घे. भोव दयाळा बापा, उतरावर्त्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां तुवें दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानान ताका एकवटून आमी तुका मानतात असलें देणें जावंक निर्मी हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळीनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमच्या खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवे दितल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली झर. सुरवणेचे झरीन संतोषान तान भगोवच्याक आपल्या विदलेल्या काळजान सुरवणदार सगळ्या मनशा कुळाक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती एका स्थळ्यान गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्परा पदवेदारांनी बळवून देवा, तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिनवासता. मनशा कुळाक तो तुजो तारणचो शब्द, पातक्यांक तो तुज्या आदराचो हात, आमा सुमेस्तांक तो तुजे शांतेचो रस्तो. देवा आमचो बापा, आमी तुजे सशिलीं पयस पयस गेल्ल्या, पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडली. तुजे वेंगेन आमी पावच्याक आनी एकामेकाचे इश्टगतेन आमी जियोवच्याक तुवें तुज्या पुताक खुर्सार मरोवंक दिलोय. ताणें आमकां बोगसाणें जोडून घेतलें. तेंच आतां आमी समरमता आनी तुका हें प्रार्थना करता. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक येता तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर. आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरोंक वेतलो ते राती ताणें जेवणाक उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्याशें सांग दिलो आनी ताणें म्हळें, हो
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समोर पोंची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुझ्या दयाळपणा खातीर तुका परत दिनू वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकन्या मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भवताचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पुतान हें आपल्या मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घाला. देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी तुवें आमकां दिलां तें आमच्या भोगसण्याचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. पवित्र बापा, तुज्या पुता बराबर आमकांय तूं मानून घे म्हणून आमी मागता. ह्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या पुताचो मोगाचोच आमकां मेळो. आमचो वेगळा चार तो काडून उडोव आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या, लुईस पॉल पीड पॉल आमच्या गोळी बापाच्या आनी सगळ्या गोवळ्यांच्या आनी आख्खे देवाच्या पुजेचे एकवटान तो आमकां सांबाळू. तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची कुणास जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरू. जशें तूं आमकां हांगा भगवंत अवंकार मरी देवाचे माये, भगवंत जुजे दिसो पती आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक सोमो करताय, तशेंच सगळ्या जाती कातींच्या आनी देसाभासांच्या मनशां सासनीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतेच्या त्या नव्या संवसारान समय क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाहार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें त्या पुरबायचे मागणें सांगाता भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चित्तलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्पर सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली कधी दुखींतली सरबंदडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संतोष समाधान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वुणराज जेजू क्रिस्ताचे दुसरें येणें बरोवशें एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांनी इंसुमी आमच्या पवित्र सभेन तुजे वैद उरल्या खंड बवाड ताचेर बरोवशेचेर आनी मोगाचेर दयाळ दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, सदांच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. जिवन जेजूचें शांत समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवाय आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमे जेसू ख्रिस्ताच्या वेदवाच्या पुता बापाच्या कुशप्रमाणे आणि पवित्रत्वाच्या साकारान तुझ्या मरणाने पुनर्जीवनपणा वरवीं संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें हे तुजे पवित्र कुडी रक्ता वरवीं सगळे आमच्या कोटेपणांतली सर आमच्या वायटांतली आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी तुजे सरशिल्ली वेगळी सरूंक आमकां केन्नाच निर्मू नाका आमकां सर बंदडांतलें सुटका दिवनचो हस्तो जेजू आमचो सुमी आनी सुरवणदार देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवणाक आपयल्ली आमी सुमेस्तां सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सस्ताच्या जिविताक सांबाळून अवतमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन Sombia berwaso tu sombia bedrasro rakshatu dair dimso jin Yezuzam zai dimso bena kaslen sankarat zalyari वारे वादळ भोवती उठल्यारी फांखय उजवाडये मोचे तुजो तुजे सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या बरसो रक्षतु doir dimso jin Yezusa zai dimso सुमी म्हणटा कोणाक जर ताण लागल्या ताणें म्हजेशी येवचें आनी म्हजेर विश्वास दवरता ताणें पियेवचें ताचे भितरल्यो उदकाच्यो झरी घसघशीत व्हांवतल्यो प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या मोगाच्या संस्कारान वांटो घेवन खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता तुजे अपरिमीत काकुळतीन ह्या संवसारान जेजूचें सारकें आमच्या काळजांनी खंचय आनी सर्गार्थाचे महिमेची भागीदार आमकां जायशें कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो आमेन उचनियात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची उपकार Jesucha Pakya Uzvonecha Moga Sălem slash
वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा Mogal puta sobe, au qual Maria și Vadivamca. Băgând cu săcii cuvânt, răm să deva, am cer să mănătle, bapace, putăceani, voi tăpmeceni, amin.